अरे आम्ही पळले रे आणि घे एकदम चल चल सगळं माहिती आहे ना लोक पिक्चर कौन है ड्राइवर सब लोग आओ रे अंदर क्या बेटा आओ रे क्या डरता है और शायद तुम्हें ये पहुंचा था उडून भाई इलीगल फिशिंग करते क्या आम्ही डीप असतले आज भितर होतं ना पण सदाच जाता मरे तुम्ही सदाच कसे पोहता एक असते त्याला एकदा कोण पावले डीप असतले खूप डेली येता म्हणून कंप्लेनी असता मला तुम्ही डेली येऊन गोव्यान फिशिंग करता म्हणून तरी पण तुमका बॉर्डरी भितर येऊन गावना फिशिंग करपाक आम्ही तरी येत नाही आम्ही आज भितर होतो ना मग गायलायचं याच्यावर तुम्ही फिशिंग करताले ऍक्च्युली फिशिंग करताले डीप डीप कोण तुमका गोयान पावले भितून पावले तुम्ही गोयान फिशिंग करपाक भितर या नाही बाहेर असतात बाहेर 40 मीटर 40 पूण तुम्ही जर गोवा बॉर्डरीर नासल्यात भितर जाल्यार तुमकां कॅप्चर करपाचें नासलें न्हू तुम्ही भितर इल्या म्हणून तुमकां धरल्या न्हू सो भितर इल्या गव्हर्नमेंटान ती भितर वचनाका म्हणून तरी माहिती इल्लीगली आणि दोन बोटी तुमचे दोन्ही बोटी तुमचे ओनर आहे तुमचं दोन्ही बोटी ओनर आहे दुसरं पत्ता मेन आदमी को बुला रहे बुलाव कर इधर है सर ಹಂಗಂದಿ ಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ सर आयज फिशरीज डिपार्टमेंट आनी थोड्या लोकल्सांनी मेळून हांगासर हें धरलेली मालपेची बोटी तुमकां कितें इन्स्पेक्शन करून आमची फिशरीजचीच बोट हय धरून हे 2 बोटी आयज रेड केले फिशर डिपार्टमेंटाची बोटी रेड ह्यो बोटी आतां तुमी पळयला हे तरेन बोटी आहा ते पर्यंत आमच्यो बोटीचे रेट कुठला आनी तरी सुद्दां जेन्ना 2 दीस पयलीं आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी DGPक ऑर्डर दिल्ली तेज्या पयलीं आमी DIG कोस्ट गार्डाचे आनी पुलिसांक धरूनय मिटींग घेतली आमचो प्रॉब्लम जातालो की आमकां सेफ गार्ड आमच्या स्टाफाची सेक्युरिटी जाय म्हणून आमकां मातसो प्रॉब्लम जाता तेन्ना जेन्ना CMन ओपन सांगलें की DGPक
जाय तो फोर्स दिवपाचो आमी टास्क फोर्स आमचो केल्लोय आहा पूण खंय तरी कमी पडटा पूण आतां जेन्ना सांगलें की आर्म पुलीस आमचे गाडी बोटीर वचून कालूच तुमकां हांवें सांगलेलें की 24/7 आमचे बोटी काम करतले आमकां जी सेक्युरिटी जी पुलिसाची जाय ही आमकां प्रोवायड केल्ली आहा हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक तशेंच BJPन पर्सनली इनवॉल्व करून आमच्या वांगडा संघटीत रावन जी रेड मारल्या ही आमकां यशस्वी जाल्या आनी ही रेड अशीच चलतली कारण म्हाज्या ल्हानपणांत भुरगेपणांत हांवें पळयल्लें आहा की ह्या 5 फेदम ह्या खातीर रापणकारांनी खूब झगडचें पडलेलें रापणकाराचो मोठो बंद पळयल्लो आहा आनी ह्या सांबाळून ते भायले लोक येवन जेन्ना आमच्या हितून टॅरिटरी फिशींग करता ही आमच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक खंय तरी अडचण जाताली म्हणजे तेंच्या हेका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन जाता तेंकां त्रास जाताले आनी तेंची सदांच मागणी आसली की ही रेड मारून बोटी हें करपाची ह्यो 2 आयज बोटी गावल्या तरी 2-3 गेल्यो म्हणून सांगतात ते पूण ही रेड परत तशी चालूच आसतली जेणे करून तांकां हो गोंयचे टॅरिटरी येवपाक भंय पडटा कितली भितून आसली ती गोंयांत आतां आयडिया येयला नाही 5 फेदम भितरूच आहा सदांच कंप्लेंट तशी आसा कारण फर्स्ट कार्ड आहा पळय ती 12 फेदमा भायर आपण करतातूच ते आमकां येना पूण प्युअर आमचे टॅरिटरी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसता हां फुडलो हें एक्शन म्हणजे एज पर आमचे कायद्या प्रमाणे आनी कोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे आमी ते रजिस्टर करून सगळें करून ती मागीर कोर्टाक अरेस्ट ना जावचें पूण ते हांगाच आसलेले त्या प्रमाणे तेमी बोट कस्टडीन येयलेली आनी नुस्तें बीन कितके टन धरला नुस्त्याची बीन पावणे बिवणे अजून कांयच करूंक ना तुमी करतले सीएमन सांगला की 10 लाख फायन असेल 10 लाख रुपये फायन असेल ना ते आमकां कायद्या प्रमाणे पळोवंक जाय 10 लाख आमी तेन्ना मुतलां बसतना मारपूच जाय जर आमच्या कायद्यान आमचे केल्ल्या खातीर बसता ते मारतले पूण एज पर नीस ते कॅच आहा प्लस टॅरिटरीचे जे कितें सेक्शनां लागता जे कितें कायद्यान आसा ते बंधनान ते काडपाचे प्रयत्न करता ही फर्स्ट टायम मोठी रेड अशी फर्स्ट टायम न्हू ही आमच्या ट्रेडिशन मागणीच आसली फक्त प्रॉब्लेम जातालो की ह्यो जे मोठे बोटी येतात आनी आमचे धाकट्यो रेड मारून बोटी वयता आनी ते आमचे स्टाफ आसता ते स्टाफ थंय खंय तरी तेंच्या वांगडा टक्कर दिवपाक पुरे पडटाले म्हणून मातशें फाटीं फुडें जाता जेन्ना आतां आमकां फूल सेक्युरिटी दिली पुलीस प्रोटेक्शन दिली तेन्ना आमकां हें सोंपें पडलें म्हणून आयज आमी 2 रेड करून लावले नाही LED ना हे दर्यान आमच्या भितूर LED ना आतां फुड्यांत आहा न्हू ते सगळे रेड करतले त्या प्रमाणे एक्शन थँक्यू सर सीएमन पण डायरेक्ट फायनान्शियल चलन आमी कॉन्स्टिट्युशनान चलता जेन्ना आमचे कायदे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कायदे घेतलेले आहा त्या प्रमाणे लागले सर ह्यो 2 बोटी धरल्या त्यांच्या भागांचे मिनिस्टरांनी कॉन्टॅक्ट केला ते तांकां सोड आणि केला जाल्यार काय फरक ना कारण आमचे ह्या 5 फेदमान जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन रापणकारांनी जे एज्युटेशनां केली ते कितकोसो प्रभाव केलो